Pormeswara, Wakana, Shekashi, Pritumivoy, Devasokita Gaya, Novegi, Rosundaya, Pormeswara, Wakana, Shekashi, Pritumivoy, Devasokita Gaya, Pormeswara Chamana, Gita Gaya Dagoda, Uikaran Devache, Purgotat Taron Kashe, Novegi, Rotsundaya, Pormeswara, Wakana, Shekashi, Pritumivoy, Devasokita Gaya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेजू कृपाल्यो. आज आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागता आज दिनवासनेचें बलिदान किरीत भाशेन आज जल्माचो दीस काल सिल्वेरा ह्या आमच्या भावा खातीर मागुया. देवान ताचेर आशिर्वाद घालून बरी भलायकीन ताका सांबाळूं म्हूण ताचे खातीर मागुया. आनी आपल्या जिवितान बरे तरेन तो वाडूंक अदीक आनी अदीक देवान ताका बरी भलायकीन दवरूं म्हूण ताचे पासत मागतना मागुया. रोबिलियो सिक्वेरा आनी वेलिसा फेर्नांडीस जी आज लग्न जातात तांचे खातीर मागुया. देवान तांकां आशिर्वादान भरून बरे तरेन आपलो नवो घोराबो सुरू करूंक तांकांय आपल्या देण्यांनी भरूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया आमच्या गोंया पासत आनी हेर सगळ्या आमच्या वाठारांनी जे लोक रावतात भोव करून ह्या गरमेच्या दिसांनी जायतो लोक मरता. अदीक आनी अदीक आपलो सांबाळ करूंक आनी अदीक ताणें बरे तरेन आपल्या जिविताचो देवाक मानता ते भाशेन जिवीत जिवंक तांचे खातीर मागुया. युक्रेन ह्या देशा खातीर आमी मागुया. थंय झुजतात ते शांती हाडूंक आनी तांचे मदें शांती वचूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयलां न्हय मरण. जो कोण म्हाका सोदता जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिवीत मेळटलें. आमी जायते फावटी बाबा भयण्यो संवसाराचे साली प्रमाणे चलता तेन्ना आमच्या वाद्याचे जाता तेन्ना आमी आमचेच अदीक आनी अदीक निसणटणाक आमी येवकार दिता. देवान आमकां पवित्र पुस्तका प्रमाणे जिवंक आज्ञा दिल्या. पवित्र पुस्तका प्रमाणे 10 मांदामेंत दिल्यात. ताचे वरवीं आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी आमकां अदीक आनी अदीक सुफोडाय ह्या जिवितान मेळूंक त्याच देवाची कृपा मागतना अदीक ताचें उतर आमच्या जिवितान वेव्हारांत घालूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोनी मागुया. काळजांतान दूख दवरतोल्यांक बोगसोणी दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को तूं पातक्यांक खापूंक आयलाय आहापूंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत को आमचे खातीर विनोती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को सूर पुदवे
उलयता देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थुया. भोव काकलूत सारा देवा, पास्कांचो गूड समरुमून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां तीर करून दवर. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनांक. Amen. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. दोन दुतांक महासोबेचे मुखार हाडटूच महायाज्ञिकान तांकां विचारलें, हे नांवान आनीक शिकोवण दिना जावंक आमी तुमकां कोर शिटकावणी दिली, तरी तुमची शिकोवणेन तुमी जेरुजालेमचें शार भरलां आनी ह्या मनशाच्या मरणाचें आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. पोर्तिपाल करून पेद्रून आनी दोन दुतांनी म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पालो दिवंक जाय. एका कुर्सार उमको लावन तुमी जिवेशी मारलो ते जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान पुनर्जिवंत केलो. एका कुर्सार उमकालून ताका फुडारी आनी सोडवंडार करूंक आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसोणें दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. हे सगळ्या घडणेचेर आमी गोवाय आसां आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळटल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोवूय गोवाय आसा. हें आयकून ते इतले रागान भरले की तांकां जिवेशी मारूंक सोदताले. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोवकार. आमचो जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. सगळीं म्हणुया. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. सगळे वेळार सोर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. चाकून घेयात आनी पळोवयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल गूढ. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. सोर्वेस्पोर खोटे मनशांक पाट बोलता. प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच करता. बरीं मनशां उलो मारतात. सोर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. जांचें कालीज दुखोवलां कोंतवलां तांचें चडशें सोर्वेस्पोर आसाच. जांचें मन कोलवलता वोलवोलता तांचेर सोर्वेस्पोर हात ओडटा. बरे मनशांक उपद्दे कश्ट बारी ओडचिता पूण त्या सगळ्यांतलो सोर्वेस्पोर ताका निवारता. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरता ती खरेंच सुभागी. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy.
सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. स्नानदाता जुवावान आपल्या शिसांक म्हणे, जो वयर तावन येता तो सगल्याहून व्हडतो, जो प्रितुमेंतलो उपसता तो प्रितुमेचो आनी ताचे उलोवणे प्रितुमेचे, जो स्वर्गांत तावन येता तो सगल्याहून व्हडतो. आपणे देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता, तरी पूण कोण ताची गवाय मानून घेना. ताची गवाय मानून घेता तो मनीस देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता, कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मुख करता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. जो पुताचेर बाबाड दवरता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा. जो पुताचेर बाबाड दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना, पूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां ही उतरां जेजू म्हणटा ती बूक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तकांत आमकां मेळटात. आनी तातूंत काय बरें आसा उतरां. सी आय हॅव सेट बिफोर यू दीस डे लायफ एंड गूड, डेथ एंड इवल. आय कॉल heaven and earth to witness against you this day, that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore choose life, that you may live loving the Lord your God, obeying his voice and cleaving to him. भाग्यवंत आगुस्तीन आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा, I believe to understand the faith. म्हणजे हांव सत मानता म्हजो बावाट समजूंक आनी हांव समजता. हांव सत मानता अदीक आनी अदीक खोलायेन म्हजो बावाट जियोंक. जो कोण जेजूचेर विस्वास दवरता ताका जिवीत फावो अशें जेजूच आमकां आज आश्वासन दिता. आमी जायते फावटी सत कितें तें विचारीत आसा आमच्या मनान, आनी सत देवा कडसून येता. सत तोच देवाचो पूत आमकां दर दिसाक उतरांतल्यान उगडापें करता. जरी तर आमी ताचें उतर मानता, ताचेर विस्वास ठेवता, जाल्यार आमकां जिवीत मेळटा. जरी तर आमी स्वता प्रमाण जिवंक सोदिना, आमच्या वाद्याचें जाता, जाल्यार आमी मरण बाबा भयणो विचून काडटा आनी मरणाक फुडो करता. आनी हाका लागून आमच्या जिवितांत निराशीपण उदीक येता. कित्याक आमी संवसारी वस्तूंक रोखडेच लबदता, आमी संवसारी वस्तूक चिकटून रावता, संवसारी वस्तूची आशा उदीक आमी करता. देव आमकां जिवीत दिता. आपल्या एकल्याच पुताक तो ह्या संवसारांत पाठोवन आमकां सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देव आमकां उदीक आनी उदीक बोडान भरता. ताच्या उतरांतल्यान आमकां उदीक आनी उदीक जिवीत मेळचे खातीर आनी सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर देवाची येवजण. मनीस आपल्या वाद्याचो जाल्यार, मनीस आपलेच भितर वो आपलो बाबार समजूंक सजमना जाल्यार, मनीस आपलेच भितर सत मानूंक सोदिना जाल्यार, सत जाल्यार बाबा भयणो आपल्याकूच फटयता आनी तेन्नाच की ह्या मनशाचेर मरण येता. आज तोच जेजू आमकां म्हणटा, देव ताका खरेंच ताची जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्या. देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो जाल्यार सगल्यो वस्तू, जावं ते पृथ्वीर आसलेल्यो आनी वयर स्वर्गार आसल्यो वस्तू आपल्या पुताच्या उदिका दवरल्यात. जो पुताचेर बाबाट दवरता ताचे सवें सासणाचें. ही जेजूची उतरां म्हजी न्हय बाबा भयण, सासणाचें जिवीत. आनी जो पुताचेर बाबाट दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना. आनी अशेंच आमचे जिवितांत जाता. आमी जायते फावटी म्हणटा एकदम निराशी जावन तो मेलो, एकदम दुखी जावन ती मेली, एकदम बाबा भयणीनो तांचें जिवीत कोश्टोवन ती सारकी ह्या संवसारांत तांचें जिवीत पाड जालें. कित्याक जायत? कित्याक देवाचेर घोडये ती दुबावली, देवाचेर घोडयेक विस्वास अखंड बावार्थ धरूंक ती फाटीं रावली. आजतान आमकां एक विचार,
म्हज्या जिवितांत प्रश्न येता तेन्नाच हांव देवाशी धांवून येता. जायतो लोक मिसाच्या बलिदान वांटो घेता. केन्ना घेता? जेन्ना जिवितांत प्रश्न येता तेन्ना. जायतो लोक दिसपोटी मिसाक येता जेन्ना कितेंय तो तांच्या घरांत एक कावज घडटा वो कितेंय तरी तांच्या घरांत आडकुडी आसात देवा लागीं मागूंक ती हांगासर येता. पूण एक पावटी जालें तेन्ना सगळेंच काबार जालें. काम जालें वयस मेलो अशी आमची म्हणणी आसा. आमी तशें देवा सवें करता. देव आमकां जिवीत दिता जाल्यार दर दिसाक मिसाचें बलिदान आमकां फावो करता. ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं दर दिसाक जेजू आल्ताराचेर आपली कूड आनी रगत आमकां शिवूंक बावोवन फावो करता. जिवीत दिवपाची वस्त आमकां. हे जिविताक फुडो आमी करुया. बरे तरेन आमच्या जिविताक सुफोडाय मेळूंक त्याची सुख आमी घेवया. पातोक पयस करुया. काडोखी वाटो आमच्यो आमी सोडून दिवया आनी जिवीत दिता ते देवाचें उतर आपणावया. हेंच करूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन करूया C20 पेज नंबर 36 C20. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदा देवबापाक मानता तसलेंच आमून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. भोव व्हडत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुपावरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो पोरमोड तुजे मुखार सोडून दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोल्या ह्या बलिदानांत फावो ते पुरी वांटो घेवंक कोण वाडायन आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काडी आमी तुका वाखाणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण उदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बरी जावन मारलोलो आनीक तो मरो ना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सो दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तीच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत, पातकांचें बोगसोन मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुलीव जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे ग्रास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गुडी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः शिवणपणांचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक शेंपूर चुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सर्वराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताणें फुडें दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवाद दया करून ह्या जिवितांत सवस्क आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोत्रेक तंत्रांक तुजी उतार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे खुशी परमेन तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सगळ्यां आसूं. तुमचे सगळ्या माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन करुया D22 पेज नंबर 59. D22.
थोडो वेळ उगी रावन जेसू आमच्या काळजान आयला ताका आमी दिनवासूया. सगळे आमचे दोळे दाखून हे जेसूक आमी नमस्कार करुया. उदीक आमच्या जिविताचो मास करूंक आमच्या जिविताचो फुडारी तो जावं ताचे खातीर विनवती करुया. पळयात सदांकाळ संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या सोयंबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत चोडय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे करून कर. आमचे दियोसेजीक आज सुरवातेक सांगूंक विसरलो 5 नवे यादनीक फावो जातात. आमचो पात्रेस साहेब आज तांकां ह्याच यादनिकाची मागणी फावो करतलो. तर ह्या 5 यादनिकांक बरे तरेन यादनीक जावंक देवाच्या मोड्यांत बरे तरेन तांणी घट्ट आनी उकोण पाद्री कशें वावरूंक तांचे खातीर आमी आज दिसभर मागुया. तशेंच एक यादनीक भाव आपलो आज 25वें ह्या आपल्या यादनीकपणाचें समारंभता ताचे खातीर आमी मागुया. गायन करूया F16 पेज नंबर 93. F16.